लोकसभा वेंचणुकेचे वारे देशात व्हावपाक सुरुवात जाल्या। हालींच एनडीएन आपले मित्र पक्षांची खासा बसका घेतली। या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः हाजीर आशिल्ले जाल्यार विरोधी पक्षांनी एकठांय येत इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स म्हळ्यारूच इंडिया ही आघाडी स्थापन केल्या। आम्ही वेंचणूक व्यवस्थापनाचो विचार केलो जाल्यार ते बाबतीत काँग्रेसी परस भाजपा सदांच फुडें आसता आनी आसा। ह्यो जाल्यो राष्ट्रीय स्तरावेल्यो थोडक्यान घडामोडी। आता आमी गोंयांत लोकसभेच्या संदर्भातल्या राजकीय घडामोडींचो आढावो घेवपाचो यत्न करूया। सद्य स्थितीत गोंयांतले 2 लोकसभा मतदारसंघांपैकी उत्तर गोंय हो भाजपाच्या ताब्यात आसा जाल्यार दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीच्या ताब्यात आसा। उत्तर गोंय हो भाजपाचो जाल्यार दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीचो पारंपारीक गड। दोनूय पक्षांक आपापले पारंपारीक गड राखपाचें आव्हान आसा। वयलेवर जरी कितली राजकीय समीकरणां ही पोषक दिसली तरी तशें ना। वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून आनी प्रस्नांक लागून बरोच अंडर करंटूय आसा। आमी दक्षिण गोंयचे बाबतीत विचार केलो जाल्यार भाजपान हो मतदारसंघ बरोच गंभीरतायेन घेतला। फार्मागुडी अमित शहाचे जाहीर सभेत तांणी प्रचाराचो श्री गणेशाय केला जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस सच्चे भशेन थंडूच दिसता। भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां मदीं उमेदवारी खातीर आमकां चढाओड दिश्टी पडटा। आता मेरेन भाजपा खातीर आदलो खासदार ॲडव्होकेट नरेन सावयकारान बरीच तयारी केल्ली। फाटल्या चवथी सावन तो बरोच एक्टीव जाल्लो। दक्षिण गोंयांतले साबार कार्यावळींत ताणें हजेरी लावपाक सुरवात केल्ली। मात आता दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या उमेदवारी खातीर बरेच दावेदार तयार जाल्यात। आदलो आमदार आनी भाजपाचो सरचिटणीस दामू नाईक, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हे दोगूय दक्षिण गोंया खातीर इत्सूक आसात आनी तांच्यांनी ते खातीर यत्नय सुरू केल्यात। मदींच मडगांवचो विद्यमान आमदारांनी हालींच परतून भाजपांत घरवापसी केल्लो आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीचें नांव येता। मात दिगंबर कामत अजून राज्यांत मंत्रीपद मेळपा खातीर बरेच यत्न करताना दिश्टी पडटा। भाजपात तिकेट दितना जिखून येवपाची क्षमता पळयता काय कॅडरांतल्या मनशाक संद दिता ते पळोवचें पडटलें। दुसरे वटेन काँग्रेस दक्षिण गोंयांत कोणाक उमेदवारी दिता हाचेर सगळ्यांची नदर आसा। विद्यमान खासदार फ्रांसीस सार्दीन अजून आपली दावेदारी पुरायपणान सोडपाक तयार ना। मात खासा गोपांतल्यान आयकपाक मेळटा ते कोतान काँग्रेसीचो युवा प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार स्वता दक्षिण गोंयांत उमेदवारी खातीर इत्सूक आसा। मात काँग्रेसी मदीं गटातटाची राजकारण संस्कृती अजूनय तितलीच प्रबळ आसा। दक्षिणेतलो क्रिस्तांव मतदार ही काँग्रेसीची पारंपारीक वोट बँक। काँग्रेस दक्षिणे खातीर क्रिस्तांव उमेदवार दिता काय ते पळोवचें पडटलें। एल्विस गोमसा सारकेलो पक्षांतलो प्रशासकीय आनी राजकीय जाण आशिल्लो एक आश्वासक चेहरो काँग्रेसी कडेन आसा। एल्विसूय फाटले कांय दिसा सावन बरोच एक्टीव जाला। तरी सद्याक दक्षिण गोंयांत जें वातावरण आसा तें मात बीजेपीक फेवरेबल आसा असल्यातली गजाल ना। बीजेपी भितरय बी दक्षिण गोंयांत 2 ते 3 ग्रूप आसात। सो उमेदवार कोण आसतलो, ताका खंयचो आमदार सपोर्ट करतलो हाजेर सद्याक हे पळोवपाक जाय। हाजेर फुडलें जें कितें जावपाचें आसा तें ह्या सगळ्या गोश्टी लक्षांत घेवन जातलें। पूण सद्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार इट इज एडवांटेज टू बीजेपी अशें म्हणचें आमी पडटलें। तातूंत भितर एक प्रश्न येता की सालसेतची सदां काँग्रेसीचो पावर हावज म्हणून वळखता की सालसेतूय सद्या काँग्रेसी बरोबर ना, तांचो कोणूच MLA ना आशिल्ले तेय बी बीजेपी थोडे सपोर्ट करतात। म्हणजे एलेक्स रेजिना हे बीजेपी बरोबर हाजो कितें फरक पडपाक शकता ताजेर? प्रॉब्लेम कशें जाता, बीजेपी सालसेतीक 8 जे मतदारसंघ आहात तातूंतले 4 मतदारसंघ बीजेपी कडेन नात। अशें जरी आसलें तरी कितें आहा, 2 मतदारसंघ आहा ते आपा कडेन आसात। एक मतदारसंघ आसा तो गोवा फॉरवर्डा कडेन आसा। आतां गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीक सपोर्ट करतलो अशें आमी धरया। आप हो पक्ष ह्या हातूंत भितर फुडल्या लोकसभा निवडणुकेक कितें हें घेतलो, स्टँड घेतलो ताचेरय भरपूर आसा। कारण सगळे जे भाजप विरोधी जर सगळे पक्ष एकठांय येवन जर इलेक्शन लडयलें जाल्यार दक्षिण गोंयांत सालसेतीक हाका आमच्या काँग्रेसीक लीड मेळपाक शकता। परंपरे प्रमाण जी लीड मेळटा तशी लीड मेळपाक शकता। आतां तूं म्हणटा की अलेक्स रेजिनाल्ड बीजेपी बरोबर आसा। काँग्रेसीक तसो व्हडलो कांय ताजो लुकसाण जावचें ना। कारण अलेक्स सिकेर मागीर अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां तसो ते काँग्रेस हातूंत भितर आमच्या क्रिस्तांव हातूंत भितर कन्वर्ट करपाची इतले लोकांक कन्वर्ट करून बीजेपी कडेन हाडपाचो इतलो पावर ना। नावेली जरी तांचो आमदार आसलो तरी थंय जो मतदार आसा
तो बेजिकली काँग्रेस जातलो. कारण आतां एक पळोवपाक जाय की ही मतां एकठांय कशी उरतली, BJP विरोधी जी मतां आसात ती एकठांय कशी उरतली हे जर हाजेर जर लक्ष दिलें जाल्यारच काँग्रेसीक साश्टीक लीड मेळपाक शकता. नाजाल्यार साश्टीक लीड मेळटली पूण त्या लिडीचेर बाकीचे कडेन जे कमी जाता ते भरून काडप कठीण जातलें. दक्षिण गोंयांतल्या आमदारांचे संख्याबळ पळयत जाल्यार 20तले भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 2, आपाचे 2, मोगोचो 1, गोवा फॉरवर्ड 1 जाल्यार दोग अपक्ष असे आमदार आसात. दोग अपक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड आनी आंतोन वाज तशेंच MGच्या सुदीन ढवळीकारान भाजप सरकाराक तेंको दिल्ल्यान भाजपाचो वट्ट आंकडो दक्षिण गोंयांत जातात 15. विरोधी आमदार उरतात काँग्रेसीचे आनी आपाचे प्रत्येकी 2 आनी गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय अशे मेळून फक्त 5. मात जरी भाजपा कडेन दक्षिणेत 15 आंकडो आसलो तरी लोकसभेत तांचोच उमेदवार जिखतलो अशें अजिबात ना. हे सगळ्यांत निर्णायक थारतले ते मतदार. तातूंत वेचून आयिल्ले काँग्रेसीचेर मात उपरांत गेले भाजपांत अशें दिगंबर, अलेक्स सिक्वेरा आनी संकल्प आमोणकार हांचे मतदारांनी जर लोकसभेत तांचो वचपो काडपाचें थारायलें जाल्यार भाजपा खातीर परिस्थिती कठीण जातली. जर लोकांनी मोदीच नदरे मुखार दवरून मतदान केलें जाल्यार भाजपाचें तारू तडीक लागपाक शकता. मात लोकांची भाजपाड आशिल्ली नाराजी विरोधी पक्ष कॅच करपाक शकतले काय हो एक मोठो प्रस्न आसा. काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष जर एकठांय आयले जाल्यार भाजपा खातीर ते एक आव्हान नक्कीच थारतले. आनी जर हे सगळे वेंचणुकेच्या मैदानात स्वतंत्र देंवले जाल्यार गेर्रा आदींच भाजपाचो विजय थारतलो हातूंत दुबाव ना. तातूंत परत काँग्रेसी मुखार आव्हान आसा ते आरजीचे. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसी खातीर आरजी खूब मारक थारिल्ली. भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेचे पेंगड बांदला. तांकां गोंयांतले दोनूय जागे जिखपाचे आसात. फाटल्या वेंचणुकेत जे देशांतले जागे 10,000 परस कमी मतांनी ते हरिल्ले अशें तांणी जवळ जवळ 150 मतदारसंघ तयार केले, तांची एक यादी तयार केल्या. तातूंत गोंयचे दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ आसा. तांकां दिसता की उत्तर गोंय कांय प्रमाणात तांचो प्रभाव आसा. आनी आमी पळयतात विश्वजीत राणे सारके मनीस वाळपय 70 ताचो खूब प्रभाव आसा. 20,000 मतां तांचे कडेन आसात. ताका लागून तांकां दिसता की उत्तर गोंय सामकें सोंपें जातलें. पूण दक्षिण गोंय कांय म्हणलें ना तरी एक कॅथलीक कांय प्रमाणात व्हडलो आसा. लोकां भितर एक विरोधी पक्षाचें एक कांय वातावरण आसा. सो अशा परिस्थितींत तांकां दिसता की दक्षिण गोंय कशें तरी जिखपाक जाय. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाण केंद्रीय पक्ष संघटनेन तांचे स्वतंत्र रित्या देशभरांतले असे जे जागे आसात जे जिखून येवं शकतात अशा लोकांचो सर्वे केला. आनी ते सर्वे करून ते थंय उमेदवार करपाचे. ताका लागून जे म्हणटात की नरेंद्र सावयकर जे तांचे फाटले उमेदवार आशिल्ले ताका लोकसभेची उमेदवारी मेळटली तशें ना. आनी आतां दोग जाण ह्या लिस्टान आयल्यात. तातूंत भितर दिगंबर कामत आनी दुसरो बाबू कवळेकर. दिगंबर कामती कडेन मडगांव सारक्या जाग्यार फुडलो आसा. बाबू कवळेकर हांचो दावो आसा दक्षिण गोंयांतल्या कितलेशा मतदारसंघांत ताचो प्रभाव आसा. आनी दिगंबरा कडेन आमदारकी ऑलरेडी आसा. ताका लागून बाबू कवळेकर ह्या उमेदवारी खातीर खूब नेटान प्रयत्न करता. आनी बाबूचो तर दावो आसा की दक्षिण गोंयांत तांची स्वताची अशी 20,000 मतां आसात. केपें, सांगें धरून बाकीच्या कितल्याशा मतदारसंघाचेर आपलो प्रभाव आसा असो बाबू कवळेकाराक दिसता. ताका लागून बाबू कवळेकार संघ ह्या गोला स्पर्धेंत कितलोसो मुखार आसा. पूण एकूण पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पक्ष खूब सिरियसली ही लोकसभा इलेक्शन लढता. की भारतीय जनता पक्षा कडेन एक जी संघटना आसा ती आज सामकी इलेक्शन मोडान आयल्या. आनी ती सदांच इलेक्शन सामकी घोड्यार बशिल्लें आसता वेंचणूक जिखपाचे नजरेन. त्या तुलनेन आमी देशान पळयतात देशान सगळे पक्ष विरोधी पक्ष एकठांय येतात. इंडिया म्हणून एक गट स्थापन जाला. ताजो खंयचोच प्रभाव गोंयच्या सारक्या राज्यान दिसना. ताका लागून विरोधी पक्ष आनी काँग्रेस बाबा ह्या वेंचणुकेंत कितें करतले, कितें परफॉर्मन्स दाखयतले, तांकां शक्ती आसा काय कितें अशे तरेचो प्रश्न आमच्या मुखार निर्माण जाल्लो आसा.